Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the general public with regards to the massive traffic jam from Porvorim till Giri junction during peak hours. Speaker sir, पयर मुखेलमंत्र्यान म्हणला की आमी जेन्ना दाबोली आनी मोपा एअरपोर्टाचेर उलयताले तेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटालो की आतां पोरवोरीं तो ट्रॅफिक जॅम जाता आतां ते दाबोलीन जितें उरूंकूच जाय म्हणून. स्पीकर सर, सावथ गोवाच्यान कोण जो मोपा वचूंक सोदता वो पणजेच्यान म्हापश्यां वचूंक सोदता ताका खूब त्रास जाता, चड करून हे पीक आवर्सांत. स्पीकर सर, जेन्ना हें कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जातलें 6 लेन फ्लायओवर फ्रॉम टीन बिल्डींग एरिया इन पोरवोरीं टू गिरी, हें जातकर म्हाका दिसता गोंयांत येवपाक आनी तुका ट्युरिजम आपडटलें. कित्याक 100 फ्लायटी ज्यो दाबोली येताल्यो त्यो 60 जाल्या आनी ह्यो 40 फ्लायटी मोपा डायवर्ट जाल्या. स्पीकर सर, असले सिच्युएशनान हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की रोड वायडनींग जे आसा, सेटबॅक एरिया रोड वायडनींग आतांच करा, सो दॅट यू गेट. आमी रोड वायडनींग करून 5 मिटराचो रस्तो 15 मिटर केल्लो आहा म्हणजे मतदारसंघात. ते मातशे डिव्हलपमेंट बाय कन्सेंट पुलीस घालून न्ही बरे भशेन समजावन, नाजाल्यार गोंयाक खूब हे त्रास पडटलो. आनी ते जावन डायवर्जनाय बी मातशी चिंता तुमी, सिरियसली करा. हांवें आयकलां तुजो एक स्टेटमेंट आयिल्लो न्यू इयराक की आमी डायवर्जन्स करतात ते म्हणून, पूण आय थिंक दीस हॅज टू बी टेकन सिरियसली. कित्याक कोणूय जर म्हापश्यां वता नाका जाता सारकें, आनी फ्लायटी चुकप पिकप हें सारकें रेग्युलर फिचर जातलो. स्पीकर सर, म्हणजे फक्त विजयबाब सरदेसाय उलयल्या तितक्याच विशयाचेर न्ही, ज्या ज्या जाग्यार गव्हर्मेंट जागा रस्त्या खातीर एक्वायर्ड केल्या पळय न्ही, हे सगळे जागे सुद्दां फ्री करपाची गरज आसा. एक्वायर्ड जाग्यांनी आनीक एनक्रोचमेंट जावपाक दिवपाक जायना. इट इज एन शेवटी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. निदान ते तरी जागे फ्री जावन आतांच जर रोड वायडनींग जाले जाल्यार पॉसिबल आसा. नाजाल्यार आमी एक्वायर्ड करता, परत कोण तरी येता थंय गाडो घालता, परत तो थोड्या दिसांनी घर बांदता, हें सगळें चालूच आसा. त्या ती गव्हर्मेंट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या लोकांनी हेजेर लक्ष दवरचें. आनी बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. आमी कोणाक अशें हांकां प्रमोट करचें न्ही, कारण गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी फ्री करपा खातीर जेणे करून आमी रोड वायडनींग आनी ते इजिली करतले. विशेश करून जे एक्सिडंट प्रो झोन आसा थंयसर खूब मोठ्या प्रमाणात करपाची गरज आसा. आनी आमी